देव स्वरूपकारम तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बली पेटून तुका वंदिता दिनपुरी आज तुका हर्षिता दया माया तुझी नियता मातकीची बोगस मन मागता आधार कृपा बेसावा श्रेता जमल्या सौम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गा देव स्वरूपकारांत तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बली पेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो क्रिस्ताचे म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आणि भावानो आज इगर्ज माता जेजूचे सर्ग प्रवेशाचे वा स्वर्ग रोहनाचे परब आचरण करता जेजू म्हणता वसा आणि समेस्त शिसांचे पर्जा करा वय आमकां ताणेंच दिल्ले भोव अपुरबायचे उतर तसो पाटलो करूंक आनी ताचे मिसांव आखेर करूंक आनी सांगात तस ताणें आपल्या बापाशी वचोन पवित्र आत्म्याक आमचे थंय येवंक आनी आमचे थंय रावंक भोव आपुरबाय संदेश दिता आसतना आमी खंयच्या रितीन तसो संदेश पासर करियत खंयच्या रितीन आमचो भावार्थ तीर करून घट दवरून आमचे जिवीत ताचे बरीच मुखार वचोवंक कारण जावेत ह्या विशीं आमी नियाळ करता आसतना ताका आमी अर्घ दिवया आयचो हो भोव अपुरबायचो संदेश ताणें आमकां दिल्ल्याक प्रत्येक जावन हे परब ही परब आमकां फावो जाल्ल्याक अशें ताच्या शिकोवणे मुखांतर आमचे जिवीत बरें करच्याक पूण मोगाच्यान तोल तोल आमी अचक जाता चुकोवन पडटा ताच्या उतराक विरोध वता तरी तो आमकां परत परत अवकाश कर दिता आमचे काळीज मोन नितळ जावन ताचे ते एक जमच्याक प्रत्येक जावन आमचे ते घडली पातकां वळखून मानून घेवच्याक तर ह्या मिसाच्या बलिदान वांटो घेवचे पयले आमची सर पातकां ताचे मुखार दवरून ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमकां आमी तयार करया हांव पातके आनी सर पदवीदा देव आमचे काकोळट करूं आनी आमचे पातकां भोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावों Sumia kabulkan Sumia kabulkan Krista kabulkan Krista kabulkan
kakutka, Sumia kakutka. Mahima Deva, Mahima Deva, Mahima Deva, Unsargi ani shanti tacha isla samsari. Sarve spora Deva, Sarvicharaya, Sarvogvedat Deva Bapa, Ami Tuka Namaskar karta, Ami Tuka dinwastav, Tuja Durvaibhava pason, Ami Tuka vakarta. Sumya Jesu Krista, Bapaच्या एकल्या स्फुरता, Sumya Deva, देवाचे शेणी, तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकुत्र. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे, की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेसू Krista, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या महिमेवन बापा, तुझो पूत जेसू आयच्या दिसात सर्गार सोडून गेलो, ताच्या सर्ग प्रवेशांत आमचे मनशा सायबस ताने उबारून वेले. ताची महिमा आमचे महिमेचो भरवोसो, कित्याक तो आमचे मस्तक आणि आमी ताचे कुडीचे संदेह. ह्या वर्त्या गुटापासून संतोष भरीत काळजान आमी तुका दिन वाचता. ह्या संतोषा आणि भरवशान आमकां सदांच जियेशी कर म्हण आमी मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता राजवट चलयता सस्ताच्या सस्ता. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत ये थियोफिला, जेजून आपले काम सुरू केले तवळताव ताका सर्गार उबारून व्हेलो. तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्र आत्म्या मरिफात आपणे विसून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयलेल्या सर संगती विशयांत हांवें बरयलां. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवंत जाला म्हूण सबार रुजवात्यांनी ताणें तांकां दाखोवन दिले. 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टीक पडलो आनी देवाच्या राज्य विशयान तांचे लागीं उलयलो. एक फावटी ते संगता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले बायसन वचनये बगार बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन रावाचे
म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली आनी ताणें म्हळें, त्या बसवण्या विशयान म्हज्या तोंडांतले अशें तुमी आयकलां. जुआंव उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात. अशें धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले, सोम्या, ह्या काळार तूं इस्रायेलाचे राज्य पुनर्स्थापीत करतलोय? पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्ही, पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमान, सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पोंतातावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताणें इतलें सांगून जातच ते पळेवन आसतनाच ताका वयर वयर उबान व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक कुपान लिपयलो. अशें सडत वेताना आनी ते आनीक मोळबाकच दीश लावन आसतना धवे वस्तू न्हेसलेले 2 जण एकाचने तांचे सरशीन उबे जाले. ते म्हणाले, गलिलियाच्या मनशांनो, तुमी अशें मोळबाक दीश लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो, तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू. जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेताना पळयला तसोच परत्यान वेतलो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गास चढता, तुतुरीच्या नादान सर्वेच पोसडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गास चढता, तुतुरीच्या नादान सर्वेच पोसडत वेता. सोमेश जानो ताळयो पेटा, बोबाड मारून देवाक जायते गीत गाया. आत्युना देवाची बिरांत आमकां आसूंक जाय, कित्याक आपले प्रथमेचे अदीक वतो राजा तो. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गास चढता, तुतुरीच्या नादान सर्वेच पोसडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गास चढता, तुतुरीच्या नादान सर्वेच पोसडत वेता. आमच्या देवाक वंदिया ताका वाकना, आमच्या राया कसिया ताका वाकना. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गास चढता, तुतुरीच्या नादान सर्वेच पोसडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गास चढता, तुतुरीच्या नादान सर्वेच पोसडत वेता.
सरगार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो. साम पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचो देव, महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळच्या खातीर जाणवायेन भरता तो आनी आपलें दर्शन दया करता. तो पवित्रात्मो तुमकां दिव म्हण आमी मागता. तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगडल्यात आसता देव तुमकां कसल्या भरवशाक आपयत म्हण तुमी समजचे. आपले परजेक म्हण तयार केल्ल्या केद्यावरत्या ग्रेसकायेच्या दायजांत तुमकां वांटेली केल्यात म्हण तुमकां कळाचे. आपणाचेर भवार्थ दवरतल्यान थंय तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेष्ठ म्हण तुमी जाणा जाय. हेंच म्हजें मागणें. हेच पदवे वरवीं पुताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो आनी सर्गाराजांत आपल्या उजव्याक सिंहासनाचेर बसयलो. समेस्त प्रधान्य आनी अजाक्या पदव्या आनी प्रभुत्वा वयर क्रिस्त आपले राज चलयता. ह्या संवसाराचे वा फुडल्या संवसाराचे खंयच्याय पदवे प्रास चड ताची पदवी वर्ती. सर्व वस्तू ताच्या पांयांतळा घाल्ल्या देवान ताका पवित्र सभेचे मस्तक नेमलां. ती पवित्र सभा ताची सकूड. सगळ्यो वस्तू सर तरांनी संपूर्ण करतल्या वरवीं ती कूड संपूर्ण जाल्या. देवाचें उतार हे. देवाचे वडुपकार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सामर्थ परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तोवलो एक राशीस गालिल्या गेले आनी जेजून तांकां मेळोंक सांगिल्ल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयताच शिशांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तोळ पर्यंत वचूंक नातलो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणलो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेस्त परजांची शीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सोर आज्ञा पाळोवंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराचे आखेर पर्यंत तुमचे सांगता आसतलो म्हणून उगडास दवरा. देवाचे उतर हे. वखली तुका क्रिस्ता. वसा आनी समेस्त परजांचे शीस करा. जिवंत क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, जेजू जीवन जावन 40 दीस आमी पाळून आयल्या. ह्या 40 दिसांनी आमी विविध संदर्भार विविध
सन्निवेश विविध गडितां जे कितें जेजू क्रिस्तान आपल्या शिसांक दिवंक जाय सांगूंक जाय आनी अशें ते सोर संपूर्ण जाल्या उपरांत आपल्या बापा सरशींक वचोंक आसा म्हणून तांकां तिलसोन दृढ केल्या उपरांत आज तो आपल्या बापा सरशी वेता. खंडीत जावन जर तर आमच्याच जिवितांत जाम करो आमचे कुटुंब जाम करो आमच्या संस्थांत असले सबार गडितां आमकां बेजाराची दुखेची आनी तितले सिंतर बोटी कित्याक म्हणलें सवाल उपसल्ले आसा. कित्याक जर तर एक मनीस एका कुटुंबांत लागसर आसो न्हू भोव अपुर्बाचें वातावरण तो करता वा विस्तारता त्या वातावरणांत आसोंक रावोंक जियोंक आमकां सर्वांक खुशी आसा संतोष आसा आनी अचानक ह्या एका स्फरा तो व्यक्ती त्या कुटुंबांत या त्या जाग्यात या संस्थेत पयस वेता वा नासतना जाता असल्या संदर्भार आमकां तें घेवंक तितलो सुलभ न्ही. सांगचे दर ह्या दिसांनी साबार फिरगजांनी वा आमच्या कॉमेंटांत ते ट्रान्सफर जावन आसात. थोड्यांक निजायक भोव कश्टांचे, थोड्यांक भोव बेजारायचे, थोड्यांक भोव दुखेचे आनी थोड्या संतोशाचे. ताका विविध कारणां आसात, विविध कारणां आसात आनी प्रत्येक जावन जे कितें एक मुखेल या वडील जावन त्या लोकांक ताणें दिलां केला संगी आसून कितें ताणें बसयलां ही सोर संगती एकस्परात ताणून नास्तर जाताच वा ताजे हाजीरपण आसना असले संदर्भार कशें घेवचें आनी मुखार कितें कितें जातलें आमी कशें आसतले हांव अशें साबार सवालां उपजातात. अशेंच जेजूय आपल्या बापा सरशी वेता म्हणून समजत आसतना तांकांय अशेंच भोगलें आनी तें जेजू जाणा आसलो. आमी मात ना पूण जेजू जाणा आसलो आपूण आपल्या बापा सरशी वेता आसतना शिसांची परिस्थिती कशी आसतली कितें जातलें आमकां कळीत आसा. जेजूक कुर्सार मारले वेळार थंयसर पार सोडले वेळार थंयसर तांकां बिरांत कावजेनी एकसरपण आनी हेका कितें आमकां फुडें कितें करचें असलें पूर तांकां भोगल्लें. तितलेंच तेणें इतलें बें जाल्लें की ते कुडा भितर रावले आनी आमकां कितेंच ना आमचें सगळें जालें सांपडलें म्हूण चिंतलें. पूण थोडोच वेळ थोडीच गडितां उपरांत तो परत आयलो म्हणटा शांती तुमकां हांव आसा तुमचे संगे तुमचें मत घात आयलां. परत तोच बरवसो तोच संतोश कितेंच नातलें पूर सांपडलें म्हूण चिंतून आसलें परत थंयसर नवें वातावरण आनी अशें 40 दीस त्याच शिसांक शिसा संगी रावन जियोन पुरा कितें घडोवंक आसा सगळें सविस्तरेन तांकां सांगलें. पूण तरी ताका कळीत आसलें आपूण बापा सरशी आसतना परतून तें कलवळटलें वळवळटलें दुखां जातलें दुखेस्त जातलें बेजार भोगतलें. पूण तरी तो म्हणटा हांव बापा सरशी वता आसतना फकत वचना म्हाका कळीत आसा तुजें जिवीत कसलें गे म्हूण देखून हांव एका मजतदार ह्या पवित्र आत्म्या धाडून तुमकां परत जे कितें करूंक आसा सांगूंक आसा शिकोवंक आसा आनी म्हजी कामां मुंदरसूंक आसात ह्या सर संगतींनी तो तुमकां उत्तेजन दितलो उत्तेजन करतलो आनी तुमचे संगी रावतलो आनी अशा संदर्भार तुमकां खंडी जावन धैर्य फावो जातलें धैर्य मेळटलें अशें सांगून आज तो बापा सरशी वेता. थोडो मोगाचे न्हू असले भोव गडितां आमी वाचले आसात आयकले आसात पूण असले गडितां मुखांतर आमी कितें शिकता आमी कितें घेवंक आसा हे ताणें सांगलें ताच्या शिसांक.
पूण तेंच काम आमी मुंदरूंक आसा गी तेंच काम आमी जिवंक करूंक आसा गी वा जेजून सांगले फकत शिसांक ताच्या पाटलावदाऱ्यांक आमकां न्ही ते 2 वर्सां आदी ताणें सांगलें आज आमकां ते कितें लागू जायना ही चिंता गी ना कित्याक शिसांनी ताचें काम मुंदरचलें तांचें मिसांव आखेर जालें आनी उपरांत पवित्र सभा घडली कित्याक हेमच्या आयतारा पवित्र सभा घडण्याची आमी परब आचरता कित्याक पवित्र सकयल जमता आमच्या संग रावता आनी आमकां परत नवो उल्हास नवो संतोश अशें पवित्र सभा मुंदरून आसा म्हणजे हांव आनी तूं ह्या पवित्र सभेंत एक जावन आसा तर म्हजें कामी जे कितें जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें जे कितें जेजूक सांगलें ते हांवें भागीदार जावंक आसा हांवूय तांचो एकलो एक वांटो जावन आसा तर काय जालां हांवूय ह्या मिसवांत भागीदार जाता पात्र घेता आनी ह्या मिसवांत मुंदरून आसा तर खंडी जावन आमची पवित्र सभा बऱ्या रितीन मुंदरतले मात्र न्ही विस्तारतले मात्र न्ही आनी जे कितें आमी आयकलें वसा आनी समेस्त परसांचे शिस्कारा म्हणलें आमी तें रुजू करून दाखयतले तर मोगाच्या भयणीन आनी भावानो तर प्रामुख कारण कितें जेजू आपल्या बापाचे वचोंक फिलिप बायल्या पत्रांत अध्याय 2 वोल 8 आनी 11 अशें म्हणटा पाताक आनी मरणाचेर जैतून जाल्ल्या ताका आयती आसा ती महिमा आपणावंक तशेंच हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 9 वोळ 20 आनी 4 म्हणटा बापा आनी आमचे मदें मध्यस्थ कसो आसचें आनी जुवांच्या वांजेलांत अध्याय 16 वोळ 7 आपणे निमान जेवणार बासयलें तशें पवित्र आत्मो धाडचें तशेंच जुवांव अध्याय 14 वोळ 2 ताणें येदळूच बासयलेलें तशें आमकां एक संवाद एक सुवात तयार करचें वय जेजून म्हळां हांव आतां बापा सारशी वेता आनी तुमकां समेस्तांक ती सुवात तयार करता पण असलें एक भोव अप्रुपाचें वातावरण तो तयार करता आसतना आमकां संतोश जायचे मात्र न्ही ह्या जाग्याक वचोंक आमी जाय पुरती तयार करूंक आसा कशें तयार करचें मोगाच्या बाबा आनी भयणी पयल्यान पयलें आमचें सदांचें जिवीत खंयच्या रितीन आमी जियेता आमकां दिल्ली ती शिकोवण ताणें दिल्ले ते उपादेश ते साक्रामेंत शिकोवण हें पुरो आमी कशें पाळटा खंयच्या रितीन आमी पाळूंक आसा हें पयलें जावन आसा दुसरें आमचें भक्तीपण आमचें देवासपण आमचो भावार्थ आमचे ते असले पातयेनी विश्वास तिसरें कुटुंबांत भोव अपुरबाचें वातावरण माया मोगाचें वातावरण एकवटाचें वातावरण सांगातपणाचें वातावरण मेथर जावचें भागीदार जावचें आनी आखरेक आमी खंयसर चुकोवन पडटा खंयसर आमी निसरता खंयसर आमी पळो पळोवंक धांवता वा आमचें ते सोसूंक जायना असल्या संदर्भार सोडदोड सोंसणीकाय काळतेपण हे भोव गरजेचें आनी ह्या सोर सांगते वस्तू सांगती सांगाता आमचें जिवीत जायकी वर्त जातलें नंदन जातलें जैताचें जातलें आनी तोच पवित्र आत्मा आमचे संग येता आसतना ताकाय स्विकार करूंक आमी तयार आसतले उबी रावया भावार्थाची उसरणी करया सत म्हणटा देवा सर्वपदवेदारा बापा सर्वांनी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेस क्रिस्ताक ताचे क्रियास्पताक आमच्या समिया जो पवित्र आत्म्यार बेसमोलो अंकुर मरी तान जन्मलो पंस पलत काळतने कस असले ताका कुसाल चढलो तो मेलो आणि ताका निकिपिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो स्वर्गात सोडलो सर्वपदवेदार देवा बापाच्या जिवाक बसला ते थंड मेल्यांची मुंजटी करून घेतलो
सुतमंतां पवित्रत्म्या कथोलिकचे सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे मुक्तने कुडीचे जीवन पण सनाचे जिवीत आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप ताणें आमकां दिल्लें मिसांव जारी करूंक गरज असले कृपा ताचे लागीं मागता आसतना आमची सर मागणी आतां ताचे मुखार दवरया. बापा, पवित्र सभेंत तुझ्या पुताची सुवार्ता धैर्यान प्रगट करूंक पापा साहेबाक सर बिस्पांक आनी धार्मीक मुखेल्यांक तुजे सक्तेन भर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां आसचे पदवेन दुबळ्या धाकट्यांची निस्वार्थी मनोभावान सेवा करचे बरें मोन तांकां दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमी सर्गींचे नागरीक म्हूण समजून घेवन ह्या संवसारी एकामेकाचो मोग करूंक आनी सेवा करूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. विविध पिडेन कश्टांच्या आनी उतार प्रायेच्या सर्व तुज्या स्वर्गारोहणाचो संतोष अनुभव करन तांची पिडा आनी कश्ट सोसून व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जणांनी तुज्या सताच्या वाटेन चलोवन वायट चालीतावन पयस रावूंक जाय आसची कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. एक कुटाम सावन एवकारिस्ताच्या मेजा बोवरी एकठांय जाल्ल्या आमकां तुज्या पुता जेजूच्या उतराचे प्रेरण घेवन आमच्या कुटुंबांत तुझे राज प्रगटवंक बरें मोन रस म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आतां एक घडी भरून आमची सर खास कितें सावा ताचे मुखार दवरया. सर्गींच्या बापा, आमची मागणी दयेन आयकून घे. पवित्र स्नान तुवें आमकां दिल्लें मिसांव उर्बेन करूंक आमकां पवित्र आत्म्याची कृपा दी म्हणून मागता. क्रिस्ता आमच्या चम्या वरवें. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एका पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्व मानून घेऊन. प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुता जेजूच्या प्रवेश संभ्रम म्हणून
हो वाकणसो यज्ञ आम्ही तुका समर्पिता ह्या यज्ञान तुका आमची काळती देणी भेटोवन आणि तुझ्या महिमेवान जिवितांत आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशाती आनी वडवी सोडून आनी सर्गींच्या महिमेवान जिविताचेर आमचें काळीज आनी मोन दवरूंक आमकां फावो कर म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवें सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवा देन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी सस्ताच्या देवा सर कल्याणी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासोंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा समी जेजू महिमेमंद राजा पातकांच्या मरणाचे जैत व्हरून देवदूताच्या जैत गायनामध्ये दाबाजान सरगार चडून गेलो देवा आनी मनशामध्ये मध्यस्थ तो संवसाराचो मुनसिबीदा आनी सर्गींच्या दरबारांचो धनी आमकां सांडून वेचाक न्ही पूण आमचो बरवसो जामच्याक जेजू आमचे मदें बापाशी उतरून गेलो जेजू पयस बेसो आरंभानी मस्तक जैतो गेला थंय आमी वसोंक आशेता देखून पास्कांच्या संतोषाच्या नादा उल्हास सगळो संसार आनी सर्गींची चड दलबा निरंतरी गायता तुझे मुखार बापा खरोच तो पवित्र थोन सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण मी मागता जाम ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मनार सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणचें तेच परे जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताचे काल्स नव्या आनी सस्ते कराराचे हे रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारावतले हे म्हज्या वखदासाक करात Bawarta sagat pergatuya
सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुन्हा जीवन होऊन आम्ही परगडता तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही अद्रेकता. बापा जेसूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काळज तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवकाराची सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका हातीन वाचता आणि जेसूचे कूड आणि रग सगळ्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बाप्पा पीटर पॉल आमच्या गोळी बाप्पा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सोडून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणीचे काकुळट कर तांकां ज्येष्ठ गर्दी मेल्ल्यांत समेस्तान तुजें फजोळीत म्हाका मोठ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां आमरे देवाचे माये संगाती भगवान दिसो तुजो पती भगवान धर्मता आनी स्वर काळीन तुका आम्हा सगळ्या भक्तां बरोबर शस्त्रांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वांतराने वैभव तुका सस्नाच्या सस्नाम. आमच्या सर्वांतराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना दीर्घव म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र आसा तुझे राज आमकां तुजी कशी स्वर्गांत आसा तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपट्टो घास आमकां दे आणि आमी आमचे चुकलेल्या आमकां तशी आमची पातकां मागस आणि आमकां नाडपणां दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवास्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आणि आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानांतरीक आमकां जी उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आणि सर आकांतांतले वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्तान तुवें तुज्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता आमी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसभेच्या बावरतेची दीस घाल आणि तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आणि राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. माय मग असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो सोतो जीवन जेजू क्रिस्त आयच्या दिसा सर्गारोहणाचे प्रवेश केल्लो तो आणि तोच जेजू क्रिस्त आमच्या काळजांत येवचो. देवाची शिळी संवसाराची पाप करता ती शिले जेवण आपयल्या आमी सर सुभागी.
सौम्याधिकार सर्गीचे पोषणात्मिक जिणयेचे दैविक हिंडातां कामोगार एकटांचे बेसौम्या देणे तुझे सौम्याधिकार सर्गीचे पोषणात्मिक जिणयेचे दैविक हिंडातां कामोगार एकटांचे बेसौम्या देणे तुझे जिविताचो हुंडो तुमकां दिता सासणी जिविताक तुमकां आपयता जिविताचो हुंडो तुमकां दिता सासणी जिविताक तुमकां आपयता घेया खाया अमर जाया सर्गीचे मानाका दादोस जाया घेया खाया अमर जाया सर्गीचे मानाका दादोस जाया सौम्याधिकार सर्गीचे पोषणात्मिक जिणयेचे दैविक हिंडातां कामोगार एकटांचे बेसौम्या देणे तुझे सौम्याधिकार सर्गीचे पोषणात्मिक जिणयेचे दैविक हिंडातां कामोगार एकटांचे बेसौम्या देणे तुझे मोगासो उपादेश तुमकां दिता सेवेचो संदेश प्रसारो हांव धाडटा मोगासो उपादेश तुमकां दिता सेवेचो संदेश प्रसारो हांव धाडटा घेया घेया सर्गी दया नाना बावडाक म्हज्या आदार जाया घेया घेया सर्गी दया नाना बावडाक म्हज्या आदार जाया सौम्याधिकार सर्गीचे पोषणात्मिक जिणयेचे दैविक हिंडातां कामोगार एकटांचे बेसौम्या देणे तुझे प्रार्थना सर्गीच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुता जेजूक सर्गार उबारून आमचे मनशा सायम तुझे महिमे पावयले आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितांत वांटो दिताय तर आमच्या कालसाचे अत्रेक आनी सगळे आमचे क्रिस्ती जिवीत देसान देस चड आनी चड तुज्या शिवडून भोव क्रिस्ता आमच्या सम्यावर वेम
सरस्पोर तुमचे सोमे आसो तुमचे सवय आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालून आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. मागता तुमकां समेस्तांक एक भागी दीस. सौम्या मी वेता हीर तुझी गाता उपकारांसर तुझ्या कल्पना वाटे तुझे सोलो मोगान तुझ्या राहो संदेश तुझो गासो आधार मागता वाटे तुझे सोलो मोगान तुझ्या राहो संदेश तुझो गासो आधार मागता कळताय सोडून सर्गिकाना वेता सौम्या कुदपे कष्टां दुखां तुझे पातेर मोकार सरता उरपे सौम्या मी वेता कीर तुझी गाता उपकार आसा तुझ्या अर्गाविका वाटे तुझे सोलो मोगान तुझ्या राहो संदेश तुझो गासो आधार मागता वाटे तुझे सोलो मोगान तुझ्या राहो संदेश तुझो गासो आधार मागता मोगान पुत्रा सोवे अंकार मर्याशे वादी वामका Băgând cu săci cureni, oram cam și de la am și de spânănte, Bapace, Putace, Păvitră, Dumnezeu, Amin.